आयज आमी कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या MLA मेळपाक येयल्ले श्रीमत अलिना सल्दाना आनी आयज तिका आमी मेमोरेंडम दिला की टू सपोर्ट कोर्सो आमकां गोंयाक नाका म्हणून आनी डबल ट्रॅकिंग गोंयाक नाका म्हणून, कित्याक म्हाका दिसता आमचें गोंय एक ल्हानसुलें व्हेरी स्मॉल आनी असले प्रोजेक्टांक हांगा जागो ना आनी असले प्रोजेक्ट गोंयां येयले जाल्यार आमचे फ्युचर जनरेशन काबार जातले। आनीक दुसरें म्हणजे जे आमचे झाडां शेतकार आसा तेय काबार जातले। फिशींग आनी फार्मींग जे मेन ऑक्युपेशन जे आसा गोंयकाराचें तेंवूय सोंपतलें। आमकां मॅडमीन सपोर्ट आपूण तुमचे लागी बराबर आसा, सपोर्ट करता म्हणून सांगला। इन रिटर्न वी हॅव रिक्वेस्टेड मॅडम हॉनरेबल MLA ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी टू रिजायन फ्रॉम द गव्हर्मेंट। आनी दुसरें म्हणजे हो इशू जो आहा तो असेंब्लीत घेवपाक आनी हो इशू फुडें व्हरपाक आनी लोकांच्या बराबर रावपाक। आनी आमचो हो इशू जो आसा तो कोल आमकां नाका, डबल ट्रॅकिंग आमकां नाका, शेतां भाटां तशेंच आमी नुस्तेकाराक सांबाळपाक फुडें सरपाक आनी आमकां आदार दिवपाक। तेच भाशेन एक सांगूंक सोदता की थोडे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर जे आमदार आसा ते जेन्ना कोरोना जाल्ले तेन्ना असेंब्ली चलताली तेन्ना एक दिसाची असेंब्ली करून धांवले। आनी दुसरें म्हणजे तांकां जेन्ना विचार केलो असेंब्ली तुमी एकूच दिसान कित्याक सोंपयली काय म्हणून, तेन्ना ताणें म्हणलेलें की असेंब्ली एक्सटेंड केले जाल्यार कोरोना जातले म्हणून आमकांय बीन। पूण आयज हेच आमदार मंत्री लोकांचे मदें आजरांनी लोकांचे मदें येवपाक भियेनात। आतां तांकां कोरोना जायना कारण आतां तांचेर प्रेशर येयल्लो आहा, तांची विकेट पडपाची आसा म्हणून। आनी पब्लिसिटीक लागून हो जो गोंयकाराचो हो जो लोकांचो मुवमेंट आसा, आमकां कोळसो नाका, गोंयांत कोळसो नाका, गोंयांत कोळसो येवचो न्हू, डबल ट्रॅकिंग नाका, आयज हे आमदार मंत्री फकत आपले सीट सांबाळपाक, पब्लिसिटी करपाक आनी हो मुवमेंट हायजॅक करपाक लोकांचो आयज लोकांच्या मदीं येता। सो हांव लोकांक तें मागतां, असल्या मंत्री आमदारांक टॉलरेट करनाकात। आमी तांकां असेंब्ली दिल्या झगडपाक आमचे पासत आनी ते खऱ्यांनीच आमचे पासत चित्ता जाल्यार ते असेंब्लीत झगडटले। रस्त्यार येवन प्रोजेक्ट आमचे जे इश्यूज आहा ते हायजॅक करचे ना। आनी मागता दर एक वोटर आतां आख्ख्या गोंयच्या नॉट टू एंटरटेन any of these people, any of these leaders who are not fighting in the assembly but doing publicity at the ground level.